लोकसभा इलेक्शन 7 तारखेक म्हाका दिसता भायर सरून प्रत्येकान मतदान करपाकूच जाय। हाजेरूच आमी सुरवात करता। पूण आयज भाऊ जे श्रीपाद भाऊ आसा 6वे फावट जिखपाचे अशें तांचें एक मोख तांच्यांनी म्हळें की आपूण दवरला आनी आयज तांच्यांनी नॉमिनेशन फायल केल्ली आसा। भाऊ सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता बऱ्यापैकी तुमी कॅम्पेनीन ते चालू आसा, प्रत्येक गांवागांवान तुमी पावल्लो आसा, रिस्पॉन्स कसो आसा? एकदम बरो आसा। हांव एकूच उदाहरण जर सांगूंक गेलो जाल्यार अशा तरेचो रिस्पॉन्स गेल्या 5 फावटी मेळना, ताचे पेक्षा जास्त रिस्पॉन्स हे फावटी मेळटा। हे खरोखर आमी भाग्यवान समजतात आणि गोंयची जनता जागृत जाल्या। जे कोण आमचे बरोबर नाशिल्ले ते आज आमचे बरोबर जुडटात, कारण तांणी देशाचो विकास पळयला, केंद्र सरकार करतो विकास पळयला, राज्य सरकार करतो विकास पळयला आणि विकास होच अजेंडा। आमकां राजकारण हे विकासाचे विकास करपाचें साधन आसा आनी ह्या साधनाचो योग्य उपयोग भारतीय जनता पक्षाची सरकारां डबल इंजीन सरकारां करतात हे लोकांक पटलां। आनीक जी मोदीजीची गॅरंटी आसा, लोकांक दिसता ह्या देशाचें कल्याण जावंक जाय, हो देश विकसीत जावंक जायो, जाका आमी सगळ्यांक वयर व्हरून सोडपाक सोदतात, तो मोदीच करूं शकता हो एक लोकांचो विश्वास बसला। आणि त्याच कारणामुळे भारतीय जनता पक्षाचे ह्या वेळार दोनूय सीट निवडून येतले म्हणपाक कांय दुबाव दिसना। एक आमी पळयलां की तुमी आवडीचे नेते अशे आशिल्लेच फाटले कांय वर्सां आमी जर टेन्युअर पळयत जाल्यार आवडीचे नेते अशे आशिल्ले सेंटराक अजुनूय आसा। म्हाका एक गोश्ट विचारपाक जाय, तुमची फुडल्या 5 वर्सां खातीर मोख कितें आसतली? आज विकास ही चालू प्रक्रिया, गोंयाचो विकास आज नाका कदाचित फुडल्या वर्सा ते जाय पडटा आणि हो विकास हो आसाच आसा। परंतु आमी जे विकसीत भारत म्हणटना हांगासरलो प्रत्येक व्यक्ती ही स्वावलंबी जावंक जाय, ताका रोजगार, ताका ज्यो मूलभूत सुविधा त्यो मेळोंक जायो आनी त्यो सतत तांकां पुरवप, राजकारणाच्या माध्यमांतून सतत तांचो पाठपुरवण करप आनी तांकां करून दिवप हे राजकारणाचें प्रमुख वक्तव्य। त्याच बरोबर ह्या येणाऱ्या हितूंतल्यान आमी थोडेशे आनी इल्लोसो जोर खंय दिवंक जाय की तरुणाचो जो उद्योग आसा, नोकरी आसा, ह्या संदर्भात स्कील डेव्हलपमेंट नाशिल्ले कारण आमी बरेच फाटीं उरिल्ले आसात। पूण आमचो जो फुडलो प्रयत्न आसतलो, जशें मोदीजीन सगळें सुरू केल्लें आसा, तो खंयचोच तरुण हो बेकार उरूंक जायना हेजी काळजी आमकां घेवंक जाय। आनी त्यामुळे वेगवेगळे स्कील निर्माण तांकां स्किलीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिवन तांकां खंय तरी उद्योगा कडेन, धंद्या कडेन जोडून दिवप, नोकरे कडेन जोडून दिवप, हें जें काम एम्प्लॉयमेंट ह्या स्किलाच्या माध्यमातून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो असो आमचो विश्वास आसा आनी ते आमी फुडलो एक अजेंडाची प्रायोरिटीचेर आमी घेतले। एक गोष्ट हातूंत एक बरी सांगली की सार्वजनीक विकास, एका मनशाचो जेन्ना तो जोडूंक लागतलो, फुडें वयतलो, आपल्या फॅमिलीक सांबाळटलो, हे तुमचो उद्देश आसा। एक गोश्ट भाऊ म्हाका विचारपाक जाय की आतां आमी खूबशे फावटी पयला भाऊ इतले वर्सां कॅम्पेन करतालो, भाऊ इतले फावटी निवडून आयिल्लो, खूब कमी वेळार भाऊक रागार जाताना पयला, ह्या फावटी मातशें एग्रेसीव वयता, कारण कितें? काही एग्रेसीव न्हय ते, पण कितें आसा काही गोश्टी ते त्या भाशेन तांकां सांगचें पडटा, तांकां दुसरी बरी भाशा समजना जाल्यार ती मातशी कडक भाशा वापरची पडटा। कितेंय आसूं मनशान खरें उलोवंक जाय, सत्य उलोवंक जाय। म्हणजे शेवटी कशें दिसता की आपूण जर खरें जर उलयलें ना जाल्यार आपूण जिंकून येवपा अशें जायना। सत्य लोक जाणा, लोक बुद्धून हांगसरले आनी त्यामुळे खोट्याचो प्रचार करप हें केन्नाच सोंसना। आमी केन्ना खोट्याचें हें करूंकूच ना। त्या म्हणटा तुमी खोट्याचे विरोधक जे आसात त्या विरोधक जे आनी म्हणटात, आतां तुमी सांगात 25 वर्सां आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा, हो रिकॉर्ड आमी प्रत्येक दर पावटी लोकांच्या हातांत विकास कितें केलो 5 वर्सांनी दितात। ह्या वेळी हे आमी ऑलरेडी प्रिंट जाल्लो, लोकांच्या हातांत परवांच्यान पडटलो। त्यामुळे विकास करून म्हणून लोकांक तुमी कित्या खातीर फटयतात? कांयच करूना 25 वर्सां अशें म्हणल्यार कितें आसता, खंय तरी खंय तरी दुखता आनी म्हणून ते भितरल्यान येता की ही पद्दत बरोबर न्ही। खरें ते लोक पळयतले अवश्य लोकांनी पळोवन बरें। हांव एक ताजेरच एक हें करता, हांवें विकास कांयच करना, म्हणजे विकासाची गरज ना, म्हाका लोक निवडून दितात न्ही, आनी कित्याक उलयता? भाऊ लास्ट 2 क्वेश्चन, तुम्ही म्हळें की सत्य उलोवपाक जाय, त्यांचो आरोप आसा म्हणटा की भाऊनूय सत्य उलोवपाक जाय। एक गोष्ट खलप जे आतां ऑपोजिशन उरता तांच्यांनी म्हळें की जेन्ना आयुष हॉस्पिटल करताले तेन्ना कोइन्सिडेंटली तुमी वांगडा मेळोन चीफ सेक्रेटरी वचून जमीन घेतली। ना, हे बरोबर न्ही। हांव तेंच म्हणटा, कारण ही जमीन ऑलरेडी गोवा सरकारान स्पोर्ट्स सिटीक लागून ऑलरेडी घेतलेली आशिल्ली। जमीन घेवपाचो खंय प्रश्न आसा? म्हाका जमीन दिल्ली 1 लोटा मनोहर पर्रीकार एकाच सिग्नेचरान 2 लाख जमीन मनोहर एकाच हेतूंतल्यान म्हाका दिली। कोण जमीन घेवपाचो हे करपाचो प्रश्नच येना। हे रिकॉर्ड आसा। टायम घेयना कळ्ळें न्ही तुका हांव कितें सांगता? म्हाका दिसता हे तुम्ही बऱ्या तरेन मांडलेले आसा। एक लास्ट प्रश्न, एक तांच्यांनी म्हापसा अर्बनाचेर तुमी तांकां डिबेटी खातीर आपयलेले, तेंच्यांनी एक्सेप्टूय केला? हांव ताका डिबेटी खातीर आपोवना। हांवें कितें म्हणलां की आतां तूं 98 ते 90 तुजो 18 म्हयन्याचो विकास आनी म्हजो 25 वर्सांचो विकास तो कंपेर करता, म्हळ्यार कंपेर करपाची गरज ना, कारण तो विशय थंय सोंपता। 99 विकास सोंपता कित्याक लागून? तुवें विकास केला, तूं 99 जिखून येतलो आशिल्लो, पूण तो
तो 99चे पन्ने हे उरकून कितें करतलो तुका त्या काय अर्थ ना तो ते चर्चा नाका तुका तर वेळ घालोवंकूच जाय जाल्यार म्हापसार बांदाचे लोकांचे लाखो रुपये तुवें बुडयल्यात थंय तांकां ते परत मेळोवन दिवपाक तूं त्या वेळेचो उपयोग कर अशेंच म्हणलें हांवें. खूप काळजा मनातल्यान उलयले तुम्ही. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू.